23 एप्रिलाक लोकसभे बरोबर पोटवेंचणुकांचे मतदान जाले. मांद्र्यात दर एकलो उमेदवार आपुणूच जिखतलो म्हूण दावो करता. मात कोण बाजी मारतलो होचो निकाल 23 मायाक लागतलो. लोकांक हांगा विकास जाल्लो जाय, बेकार तरणाट्यांक सरकारी नोकऱ्यो जाय, सुरळीत उदका पुरवण जाय. पण हें सगळें केन्ना शक्य जातलें जेन्ना आमचो आमदार सत्तारूढ सरकारा वांगडा आसतलो. दलबदल आनी उदरगत हांच्या मदेगांत एक रेखा आसा. आमच्या मतदारसंघात आमकां उदरगत जाय आनी कोणेनूच आमचो हो विश्वास तोडचो न्हय अशें आश्वेच्या एका मतदाराचें म्हणणें आसा. मांद्रे मतदारसंघात 9 पंचायती आसात. ह्या मतदारसंघात सुमार 20,000 घराबे आसात. ह्या घराब्यांचो विचार करपांत उमेदवार असमर्थ थारल्यात. सगळ्या पंचायतींत समविचारी लोक नात. बाबी बागकाराक मोरजीत बरीं मतां पडटलीं कारण तो मोरजीत रावता. बरेच थळावे जीत आरोलकाराक तेंको दिता, तर सोपटे वांगडा मतदारसंघांतले ताचे कार्यकर्ते आसात. सगळे येतात आनी आमकां आश्वासनां दितात की आमकां 24 वरां उदका पुरवण जातली, नोकऱ्यो मेळटल्यो. सगळे राज्यकर्ते एकूच सांगतात. पूण आमी मतदान केलां तें आमचें संविधानीक कर्तव्य म्हूण अशें एक हरमलांतलो तरणाटो सांगता. 46 बुथांचेर आमचे 25 मनीस काम करून लोकांक आमकां मतां दिवची म्हूण उर्बा दितात. आमकां विरोध ना अशें दयानंद सोपटे म्हणटात. कितलो कॉन्फिडन्स आसा तुमकां? आमी 6 म्हयने जे काम केलां, मी आनी म्हाजे कार्यकर्त्यांनी सगळ्यांनी, आनी जे काम जे दिसा केलां, म्हाजी ग्रामदैवत भगवती याच्या चरणाशी नतमस्तक जावन आशिर्वाद घेवन ज्या दिसा पासून प्रचार सुरू जालो त्या दिसा पासून दिसान दीस कार्यकर्त्याची संख्या शेवटपर्यंत वाढत गेली. साधारण 8,500 घरां ह्या मतदारसंघात, म्हणजे 9 पंचायती, 46 बूथ, 32,000 वोटर, 8,500 घरां. ही 8,500 घरांनी मी आणि माझ्या कार्यकर्त्यांनी प्रत्यक्ष भेट दिली आहा, जाणट्यांचे आशीर्वाद घेतलेले आहा. तर ह्या अशा विधानाचेर जीत आरोलकर हांसून सांगता की भाजपा आनी काँग्रेसची मतां विभागून पडटलीं. मतदार म्हज्या वांगडा आसा, म्हाका बहुमत मेळटलें. मांद्र्यात बदल जाय आनी लोक राष्ट्रीय पक्ष वांगडा रावचे नात. ओवरऑल हॅपी. सकाळच्यान फोन येत आहात की वोटींग जाल्लें आहा म्हणून, आनी आमी जो पर्यंत आतां अजून पर्यंत जे हें जालां, वोटींग जालां, तेतून हॅपी आहात आमी. कितल्या हजाराचे लीड अशें तुमी अपेक्षीत धरता? कितल्या हजाराचे लीड ते जनता, मांद्र्याची जनता डिसायड करतली, पूण डेफिनेटली लीड ही आसतलीच आमची. ओके. आनी दर एक उमेदवार आपली बाजू मांडटा. आपलें जैत जातलें अशें सगळेच म्हणटात, पूण निकाल दिवपी मतदार चूप आसात. तांणी कितें निवाडो दिला हें कळटलें मेचे 23 तारखेक. हातूंत इल्लोय दुबाव ना.